म्हज्या भोव मोगाच्या तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो, ही एक स्टोरी प्रत्येक जावन हांव तुमकां सांगता. आयक पुता, चीत दिवन आयक पुता. जीवन तिजो एकलोच पूत. चवथ्या क्लासीन ताजें स्वाभिमान जागरण जालें आनी ताका क्लासींत भुरगे नकलां करतना मस्त भोगले. घरा आयलो आनी म्हणलो, मम्मी तूं आनी म्हज्या वटी येनाका, म्हाका ते नकलां करतात. आळे तुजी एका दोळ्याची मम्मी आयली. पुता बोस तिके, इल्लेशें आयक, 2 उतरां चीत दिवन आयक, म्हाका आयकूंक नाका. जीवन रागान आपल्या रुमान गेलो. बागील धड्डकन बडयलें. तिका बागील तिज्यात मुस्करार मारल्या बरी जालें. वर्सां धांवली. जीवन 10व्या क्लासींत. त्या दीस तांचें सोशल. निमानो दीस पार्टी, सिंगींग आनी व्हडलें सोबीत प्रोग्राम. सगळें जावन जीवन एका सोबीत चेडवा वट्टू डान्स करतालो आनी चेडू स्मायल दितना ताका इतलो संतोश जातालो. ते दळा मुसरी थोडे चेडे जीवनाक म्हणाले, जीवन पळय. चेडू पळयता. आळे गो, तुजो बॉयफ्रेंड, ताजी आवय एका दोळ्याची. त्या सोबीत चेडवान जीवनाच्या आवयक पळयलें. शिक्क म्हणून खाण थाळोवन ताका लुटून ते खंय गेले. जीवन खटीन देदेस्प्रार जालो. घरा आयलो आनी म्हणलो मम्मीक, मम्मी तूं कित्या मरोन वसांक नाय? पुता आयक पुता, सांगता ती स्टोरी. ना म्हाका आयकूंक नाका. न्हिदूंक गेलो. सोशल पार्टी मध्यान राती ताका ताण लागली म्हणून तो कुजनाक आयलो. कुजनाक येवन पळयतना उदक पिवंक ताजी आवय मंद उजवाडाच्या पोंदाक दुखां गळोवन आसली. तिच्या एका दोळ्यांतल्यान दुखां आनी एक दोळो कुड्डो. पुता आयकताय पुता? ना म्हाका आयकूंक नाका. खटीन आई काळजांत घट करून तो ताच्या रुमाक गेलो. वर्सां धांवली. जीवनाक स्कॉलरशीप मेळ्ळें, बरें काम मेळ्ळें सावथ कोरियांत आनी थंयसरूच तो सेटल जालो, काजार जालो. एक ल्हान चेडूं भुरगें ताका जल्मलें. एक दीस दारार ठोके पडले. ताजें चेडूं धांवलें. दार उक्तें करतना एका दोळ्याच्या ह्या स्त्रियेक पळोवन ते भियेले. डा गोस्ट हॅज कम. जीवन दारा लागीं गेलो. हू आर यू? आय डोंट नो यू. पुता आयक पुता, एक फावटी चीत दिवन आयक. गेट आवट म्हणलो आनी दार धांपलें. 12 वर्सां गेलीं आनी उपरांत एक गेट टुगेदर आशिल्लें ऑफ ओल्ड स्टुडंट्स. देखून जीवन आपल्या गांवाक आयलो. गेट टुगेदर जालें, व्हडलो संभ्रम. ताजे उपरांत आपलें घर आनी तो जागो आसा गाय, ह्या एकठांवर आयला कोण ना म्हूण चिंतून ते आपल्या घराच्या लागीं मेठां काडूंक लागलो. घरा लागीं पावतना सगळें सोबीत नितळ निर्मळ आसलें. मुखली गेट उक्तीच आसली. भितर रिगोवन दारी उक्तें आसलें. अजाप जालें. तर म्हजी मम्मी एका दोळ्याची मेल्या गी. भितर वचून पळयतना टीपॉयचेर एक चीट. जीवन म्हज्या पुता, हांव येता पुता, आदेवच तुका. हांव पयस वेतां. अळे मस्त बुडी तुका आयक चीत दिवन आयक म्हणलें, पूण तूं आयकूंक नाय. पुता आतां तरी आयक आनी तुज्या भुरग्यांक हे लिसांव शिकय. त्या दीस आमच्या घराक उजो पेटलो आनी त्या उज्यांत तुजो डॅडी कुलपण मेलो. तूं तुज्या न्हिदच्या कुडांत फाडल्यांत आसलोय. कोणी भितर वचूंक धैर्य काडून घेवन नासतना भायरूच रावन पळयतालें. हांव भितर धांवली आनी तुका फाळण्यांतलो उखल्लो आनी त्या दाळा एक जळतो इंगळो तुज्या दोळ्यांचेर पडलो आनी तूं एका दोळ्यान कुड्डो जालोय. आस्पत्रेंत तूं बरो जावन येतना हांवें म्हळें,
म्हज्या पुतान सोबीत जावन वाडोंक जाय आनी म्हजोच दोळो हांवें तुका डोनेट केलो. म्हज्या दोळ्यांनी तूं पळयतना इतलो संतोश भोगतालो, देखून म्हाका तूं कांटाळतना ही मोगाची स्टोरी तुका सांगूंक जाय आसली, पूण तूं आयकोंक रेडी जावंक नाय, चीत दिवन आयकंक नाय. हांव वेतां पुता, पयस वेतां आनी केदींच तुका मेळची ना. माय म्हूण तो बॉम्ब मारूंक लागलो. प्लीज, हांव तुका आयकतां, चीत दिवन आयकतां. बट इट वॉज लेट. इट वॉज टू लेट. मोगाच्या भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो, तुमच्या वडिलांक एक फावटी तरी चीत दिवन आयकया. तुमचेंच करिनाकात. आमेन.